कंट्रोवर्शियल स्ट्रक्चर जो आसा हेरिटेज सायटीन तेजेर लोकांचे मागणी आहा ती लायसन्सां विथड्रॉ करची आनी तसोच तुमचो एक मंत्री मायकल लोबो हेंच मागता बेगीचे बेगीन लायसन्सां दिल्ली आहा ती कॅन्सील करची विथड्रॉ करची अशें सीएमा कडच्यानूय तो मागता म्हणटा. सर तुमकां कितें दिसता एज अ चीफ मिनिस्टर तुमी कशें रिएक्ट करता सर? पयली गजाल खंयच्याच इल्लिगल स्ट्रक्चराक म्हाज्या सरकाराक थारो ना. हांवें खंयचेच इल्लिगल स्ट्रक्चर केन्नाच करपाक दिवंक ना आनी करता आसत जाल्यार ते हांवें प्रमोट करूंक ना. म्हज्या पूर्ण टेन्युअरांत तुमी काडून पळयात हांवें तरी कोणाक इल्लिगलाक खंयचे कर म्हणून परमिशन दिवंक ना. दुसरी गजाल जे इल्लिगल स्ट्रक्चर जो कोण बांदता पळय न्ही रे आनी जेका कोणाक तें मोडूंक जाय जो कोण पेपरांनी उलयता पळय न्ही रे तेंच्यांनी ऑफिशियली तेच्या खातीर कितें तरी वेव्हार करपाक जाय. प्रत्येक जाण उठटलो हांव पेपरांच्यान सांगता म्हणटलो आयज पर्यंत बाबा कितें तरी रायटिंगान दिवपाक जाय मोड म्हणून तें म्हाका कांय हरकत ना मोडूनी. इल्लिगल जर आसत तें जाल्यार तें मोडोनी कांयच हरकत ना. ताच्या फाटलो आपल्याक पयलीं समजून घेवपाची गरज आसता. ओके एज फार एज हांवें समजून घेतला त्या प्रमाणे हांव तुका परत सांगता दॅट इज अ प्रायवेट प्लॉट कोणी तरी तिसऱ्या मनशान विकत घेतला. कोण तरी एका पॉलिटिकल पार्टीचोच जो एकेकाळी मंत्री आसलो तेजो घट मनीस ताच्या बरोबरूय आसा खंय जो आपूण हात वयर करता आतां म्हाका इन डिटेलान वचपाचें ना. बट ताच्या खातीर कोणी तरी नंबरूय घेतला तेका कोणी तरी लायसनूय दिला म्हटल्या उपरांत कोण तरी जो आसलो पळय न्ही रे सदोदीत जो पावरीन कोण आसता तेणी कदाचित कितें तरी केलां आसतलें हांव तितूर वचना. पण म्हाका समजलें त्या प्रमाणे तेणी कन्स्ट्रक्शन लायसनूय घेतलेलें आनी तेणी परमिशनय घेतलेली त्या वेळार. ओके आनी तेणी तें कन्स्ट्रक्शन सुरू केल्लें. नो डावट जर ते इल्लिगल आसत बंद करपाक जाय आसत जाल्यार खरें म्हणजे कोणी तरी दिवपाक जाय आसलें तें दिवंक ना. पण आतां सगळे जाण आंदोलन करता सो गव्हर्मेंट वील एक्ट ऑन इट. हांवें कन्सर्न डिपार्टमेंटाक इधर द टीसीपी डिपार्टमेंट इधर द पंचायत डिपार्टमेंट हांकां सांगलां वेवस्थीत तेजे डॉक्युमेंट चॅक कर जर ते नासत जाल्यार ते बंद कर. हें पाप म्हाज्या माथ्यार मारपाची गरज ना. पाप करतलेच उलयतात. जे कोण उलयता पळय न्हू रे तांचे थोड्या जाणांचे फोटोज थोड्या जाणांचे व्हिडियोज त्या कन्स्ट्रक्शन रिलेटेड व्यक्तींच्या बरोबरच आसात आनी तांचे संबंदय आसा. म्हाजो कसलोच संबंध ना म्हाज्या पार्टीचो संबंध ना. हांव परत सांगता त्या खातीर ते तुमी बी उलयता पळय न्हू तांकां विचारपाची गरज आसा बाबा तूं फक्त पेपरानूच उलयता ते तुमी मुख्यमंत्र्याक खरें निवेदन दिलें काय कितें खरेंच सांगलें काय कितें बंद कर म्हणून हें सगळें सांगपाची गरज आसा. आमकांय कितें जालां आमी वन वेज आयकता आनी सगळे फुडें वयता त्या खातीर